देन पण ताका मागीर एडमिशन बी आसता रावचें पडटा. सो युजली इट वील टेक अ शॉर्ट एडमिशन, मे बी अ डे ऑर सो. हां इफ युअर पांयांतलो क्लॉट जर काडूंक जाय जाल्यार एक दिसाच्या एडमिशनान वी कॅन क्लियर द क्लॉट अँड मेक यू वॉक अगेन इमिजिएटली आफ्टर रिमुवींग द क्लॉट ऑर द max to max the next day. सो यू आर नॉट बॅड रिडन आफ्टर No, दॅट. but if it was in the previous days that you had a clot in your leg, there was high chance that you would be bedridden for at least 5 to 7 days, and they would make you walk after that. The sole reason being that the clot could travel to the lung, म्हणून आमी तांकां बेड रेस्टार दवरताले. आनी क्लॉट मातसो घट जालो आनी अधेरंट म्हणजे त्या रक्तवाहिनीक चिकटलो की वी वेर सेक्युअर दॅट इट मे नॉट ट्रॅवल. But there are still chances that the clot can travel to the lungs and cause pulmonary embolism. पण आतां जी पद्दत आयल्या तातूंत यू गो इनसायड, रिमूव द क्लॉट इन मिनट्स टायम, आनी इवन इफ यू वॉन्ट टू प्रिवेंट द क्लॉट फ्रॉम गोईंग टू द लंग्स, एक झडप बसयतात, ताका आमी फिल्टर बस म्हणटात. हां सो ती फिल्टर गळ्याच्या रक्तवाहिनींतल्यान, वेनींतल्यान बरोबर पोटाची जी मेन वेन आसा पांयांतलें रगत वयर व्हरपी, तातूंत ती अशी अंब्रेला अशी झडप वेनान बसयता आनी मागीर क्लॉट कितें आसलो जाल्यार थंय शिरकून उरता आनी इट गेट्स क्लियर्ड स्लोली विथ युअर मेडिसिन्स. इट डजंट ट्रॅवल टू द लंग्स. सो दॅट इज कॉल्ड एन IVC फिल्टर. तुम्ही पळयतात GNH.